नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। हायग्रेड मीन जपान कोरियाक निर्गत करचे म्हणून केंद्रान नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक काढला फुडें। निर्णय कर्नाटकाचे पथ्यार, ड्युटी देंवोवपाची गोंयची मागणी कडेक। मिड डे मिलाचे कोफुसांव सुटा मेरेन आदलोच मेन्यू। सध्याचे रेटीन चपाती आनी पावभाजी परवडना, संचालक म्हणटा आप वावुरपी गटाचे सगळे प्रस्न मेकळे। मोपा विमानतळाक केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाचो पर्यावरण ना हरकत दाखलो। दिल्ली बसकेंत निर्णय, मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा मोपाचे टेंडर नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकांत। लायटीचो आपालिपा, रस्ते बाबत गटारा काबार, आदले नगरसेवकांक काणकोणकार विटले। ह्या फावट परिवर्तनाक मतदान, पालिका रणमाळीत काणकोणाचेर खासा रिपोर्ट। आनी गोंयांतय मॅगी नूडल्सावेली बंदी फाटी सरपाची शक्यताय। केंद्रान बंदी फाटी घेतल्यार गोंयय घेतले फाटी, माळिंगेचे नेसले कामगार रस्त्यार। खबरो विस्तारान। हायग्रेड मीन जपान कोरियाक निर्गत करचे म्हूण केंद्र सरकारान नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक फुडें काडलां। केंद्र सरकारान फुडलीं 3 वर्सां मार्च 2018 मेरेन जपान आनी कोरियाक 66 ग्रेडीच्या मिनाची निर्गत करपाचें थारायलां। ताचेर एक्सपोर्ट ड्युटी देंवन 10% दवरल्या। ह्या कबलातीचो फायदो कर्नाटकाक चड। मिनावेली निर्गत ड्युटी देंवोवपाची गोंयची मागणी मात मोदी सरकारान मनार घेतिल्ली दिसना। हाय ग्रेडीच्या लोखणा मिनाची पुरवण करपाविशीं जपान आनी दक्षिण कोरियाच्या स्टील मिल्सांकडेन कबलात रिन्यू करपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या। एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 अशा 3 वर्सां खातीर ही कबलात आसतली। कबलाती प्रमाण जपान दक्षिण कोरियाक 66 ग्रेडीचे मीन सरकार निर्गत करतले। 66 ग्रेडीच्या मिनाचेर फक्त 10% निर्गत ड्युटी आसतली। नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट महामंडळा वरवीं निर्गत जातली। जपान दक्षिण कोरियाच्या स्टील प्लांटांक 16.5 मिलियन टन हाय ग्रेड मिनाची निर्गत जातली। एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 मेरेन मिनाची निर्गत जातली। रिन्युअल कबलाती प्रमाण मिनाच्या निर्गतीन खाजगी कंपन्यांक वांटो घेवंक मेळचो ना। ताचो गोंयच्या मायनिंग उद्देगाचेर परिणाम जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात। गोंयान हाय ग्रेडीचे मीन ना, फक्त कर्नाटकान नॅशनल मिनरल्स डेव्हलपमेंट महामंडळ आसा। ताका लागून ह्या कबलातीचो कर्नाटकाक फायदो चड। गोंयान मिनाच्या निर्गतीक उर्बा दिवंक म्हूण कमी ग्रेडीच्या मिनावेली निर्गत ड्युटी रद्द करपाची मागणी गोंयचे मिनेर करतात। मात केंद्र सरकारान अजून ताचेर कांयच थारावंक ना। केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो गोंयाक कसलोच फायदो जावचो ना। गोंयची मागणी कुशीक दवरून सरकाराच्या नॅशनल मिनरल्स डेव्हलपमेंट महामंडळाचेर लक्ष दिलाशें दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मिड डे मिलाचो विशय सुटा मेरेन आदलोच मेनू दितले म्हूण गोंयभरच्या आप वावुरपी गटांनी थारायलां। शाळांनी मिड डे मील दिवपी गोंयभरच्या आप वावुरपी गटाचें शिष्टमंडळ मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें। ताणें तांचें आयकून घेतलें खरें, मात विशय शिक्षण संचालकाचेर सोडलो। सद्दा भाजी पाव वा चपातीचो नवो मेन्यू दिवंक गट फाटीं फुडें जातात, रेटी वाडोवन मागतात। शिक्षण संचालक म्हणटा सगळे प्रस्न खंय तडीक लायल्यात। भुरगीं मिड डे मिलांतले पुलाव आनी शिऱ्याक हात लायनात म्हूण सदांच भाजीपाव वा चपाती दिवची म्हूण मेनू थारला, मात मेनू बदलूंक सरकाराक जमना। चपात्यो आनी मिलाचे रेटीचेर सगळें अडकलां। सध्या 88,000 भुरग्यांक चपात्यो दिवप खंय परवडना। मिड डे मिला विशीं मागण्यो पुराय जाय मेरेन शाळांनी सद्याचोच मेनू दिवपाचें सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी थारायलां। मंगळारा गोंयभरच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें। आमची डिफिकल्टी फक्त एक आमकां रेट वाडोवन दिवपाक जाय आनी चपाती म्हटल्यार ते मातशें उदक बिदक सुट्टलें न्ही, तोच प्रॉब्लेम, आनी कांयच प्रॉब्लेम ना। सीएमान सांगलां कितें ते भट सॉल्व करतलो म्हणून, बरे भशेन कितें फुडें जाता तें आमी पळयतलीं। गोंयभरच्या मुळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यांक गोंयचे सुमार 110 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिड डे मील दितात। सरकारान आतां भुरग्यांक नवो मेनू दिवंक सांगला। नव्या मेनून प्रत्येक दिसा वेगळी भाजी आनी चपाती, पोळी वा पाव दिवंक सांगला। नवे येवजणेत बदल केल्यात ते अशे, दर एका प्लेटी फाटल्यान प्राथमीक शाळांनी 63 पैशांनी वाड केल्या, माध्यमीक शाळांनी
61 पैशांनी वाढ केल्या. आपवारपी गटांनी ह्या रेटीन सुमार 50 पैसे वाडोवन मागल्यात. सो आता 1 नोव्हेंबरांचेर तुमकां हें करा म्हणटा ना सद्याक आमी आसा तोच मेनू दितली. मागीर आमचो कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो मागीर रेट आमचो 65% कितें वाडयला न्हू 63 वाडयला. तुमचो डिमांड कितलो? आमचो 7 आनी 8 ल्हान भुरग्यांक 7 दिवचो आनी व्हडल्यांक 8 दिवचो. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विशय शिक्षण संचालकान पळोवपाचो. हय रे खूब जाणांक आज म्हाका पब्लीक म्हजो ओवर्स आसलो त्यामुळे तांकां डायरेक्टरा कडेन मेळामेळ घाले तांची. शिक्षण संचालक म्हणटा सगळ्यो मागण्यो खंय तडीक लागल्यात. ना तशें कांय ना चपाती एग्री जाल्या ती चपाती एग्री जाल्या न्ही हय. तुमी तांकां आनी एक हेल्पर दितले एक्स्ट्रा. आमी एक हेल्पर दिला हय आनी एक्स्ट्रा कितले पयशे दितले हेल्पर दिला आनी एडिशनल तांकां अमाउंट रेज केल्या वाडयल्या. कितले ते आतां ताका रेज केले ते आमी तांकां ओल्ड रेट आसा ती रिवायज केल्या आतां वाडयल्या. म्हणजे रुपया बीन तशें कितें तरी एका त्या फाटल्यान अंदाजे तांकां 1 रुपया सुमार वाडला. एका स्टुडंटा फाटल्यान हय सो ती आतां चपाती करतली. हय प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मोपा विमानतळाक केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाचो पर्यावरण ना हरकत दाखलो मेळ्ळो. दिल्ली बसकेंत हो निर्णय जाला. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा मोपाचें टेंडर नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकांत येतलें. ह्याच म्हयन्यांत कॅबिनेट विमानतळाच्या RFQक मान्यताय दितलें. MOEFA कडे एनवायरमेंटल क्लिअरन्सा खातीर आसली ती मोपाच्या संदर्भातली. काही क्वेरीज वेर रेज्ड, नंबर ऑफ क्वेरीज वेर रेज्ड, दोज वेर आन्सर्ड टू. पण आज मिटिंगेक आमचे 2 जाण ऑफिसरूय गेल्ले, डायरेक्टर आणि चीफ सेक्रेटरी हू इज प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू सिव्हिल एव्हिएशन. भरपूर डिस्कशन जाले. 1-2-3 वरां मिटिंग जाली आणि आय हॅव बीन इन्फॉर्म्ड दॅट EC हॅज बीन ग्रँटेड. क्वेरीज कसले असले म्हणजे नाही क्वेरीज कोणे तरी कंप्लेनूय केल्ली त्यो असल्यो आनीक तांच्योय कितें आसतल्यो. MOEFAच्यो भरपूर आसूं शकतात. सो आता नेक्स्ट स्टेप कितें उरता EC ग्रांट जाली की आतां RFPक आमकां अप्रुवल दिवंक जाय कॅबिनेटान आनी टेंडर वील बी फ्लोटेड. ह्या शुक्रारा घेतले जाल्यार ह्या शुक्रारा नाल्यार फुडल्या शुक्रारा. हांवें टेंडर हे डिसेंबर लास्ट विकाक म्हटलें, डिसेंबर न्ही ऑक्टोबर. हय ते कदाचित नोव्हेंबर फर्स्ट विकाक जाय. मेजर हर्डल हॅज बीन एलिमिनेटेड. घेऊ एक विराम.